मांद्रे येवपी एंटरटेनमेंट विलेज प्रकल्पाक थळाव्यांनी विरोध केला। तशेंच हाका गोवा फॉरवर्ड पक्षानूय विरोध उक्तायला। वर्सावळीचो एक कार्यक्रम करपाक पुराय गोंयचे धन काडून दिवप सारकें न्हय म्हण आमदार विजय सरदेसाय उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। पयर एक प्रश्न आशिल्लो हे एंटरटेनमेंट विलेजीचेर आनी एक रिलेटेड इशू म्हणटा तो आग्वादचें जेल जे सरकारान दृश्टी म्हणटा ताका दिला। हे दोनूय हाजेर आमचो क्लियर कट विरोध आहा। आमी क्वेश्चन घाल्लो, क्वेश्चन आयलो ना कित्याक त्या दिसा बॉयकॉट जालो। म्हणून मेन हें अशें आहा की गोंयांत गोंयच्या सरकारान प्रॉपर्टीज सरकाराच्यो आनी गोंयची सगळी जी मालमत्ता आहा ती पावणेर काडल्या। तशें मांद्र्यां हांगा एक 1,65,000 स्क्वेअर मिटर प्रायम रियल इस्टेट ही कोणाक तरी दिवपाचें हें स्कॅम। हें हातान ऑलरेडी पॉझेशन पसून आहा, टुरिजम डिपार्टमेंट नाल्यार GTDC कडेन पॉझेशन पसून आहा। पूण पॉझेशन मेळचे पयलींच मास्टर प्लॅन जाला, अशें जातलें तशें जातलें म्हणून तांणी आमकां उत्तर दिल्लें। हांव क्लियर कट हें सांगूंक सोदतां की आमच्या पक्षाचो हाका विरोध आसतलो, कित्याक स्थानीक लोकांचो विरोध आहा। हो वर्सावळीचो एक कार्यक्रम जावपाक, हो एक इव्हेंट जावपाक फूल हेल्थूच गांवाची व्हरून दिवप हें सारकें न्ही। हाजेर विचार जावपाक जाय, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवंक जाय आनी लोकांक जाय तसलोच प्रकल्प हांगा येवंक जाय। आनी हें ड्युप्लिकेशन ऑफ वर्क जाता, कित्याक एकूच काम असलें जे ह्या जाग्यार तांणी एंटरटेनमेंट विलेज म्हणून तो करूंक सोदता हें मोपाय बी अशेंच आहा। सो दोन जाग्यांचेर कशें चलतलें आनी कित्या खातीर तें काय कोण तरी खंयचे जमनीक कनेक्शन दिवपाक म्हणल्यार रस्तो वचना ती प्रॉपर्टीक कनेक्शन दिवपा खातीर हें स्कॅम सगळें केलां, हे प्रश्न उप्रासतात आनी हाजे खातीर आमचो हाजेर विरोध आहा। आमी लोकां बरोबर आसतले आनी ही एंटरटेनमेंट विलेज येवपाक ओपोज करता। म्हणून हाडपाचो जो आमदारान हांगासरल्या ट्युरिजम मंत्र्यान जो प्रयत्न केला ताका हांगासरल्या स्थानीक लोकांचो विरोध आसा। कारण ऑलरेडी एंटरटेनमेंट झोन आसात किंवा अनेक गोष्टी आसा ज्यो मोप्पा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक जी जमीन संपादन केल्या थंयसरूच सगळें हें तेंचें प्लॅन केल्लें आसा। आनी ताका लागून बिना कारण खंय तरी सरकारी जागा आसा थंय येवन त्या सरकारी जाग्याचेर दोळो दवरून आनी कोणाक तरी तिसऱ्या प्रायवेट पार्टीक ताचो फायदो जावपाक जाय म्हणून हेंच्यांनी जे हांगासर जे कितें घोशणा केल्या की आमी ही 9 म्हयन्या भितर ही कंप्लीट करतले म्हणून ताका स्थानीक लोकांचो विरोध आसा आनी स्थानीक लोकां बरोबर आमी आसा। कशा ही एकमेव जमीन आसतली ज्या जमिनीन आमी जर कितें हाडपाक जाय जाल्यार तेचो एम्प्लॉयमेंट आसात किंवा रेव्हेन्यू आसात हो विलेजीक आसात किंवा ह्या तालुक्याक मतदारसंघाक ह्या तालुक्याक मेळपाक जाय। ते एंटरटेनमेंट विलेज हो एखाद्या 3 दिसांचे कसले तरी इव्हेंट आसतले, कोण तरी भायले येतले 3 दिसान इव्हेंट करतले आनी ती क्रीम घेवन वयतले। हांगासर स्थानीक लोकांक त्याचो तीळ मात्र फायदो ना। ताका लागून हांगासर जो विरोध जाता त्या विरोधाक आमी टेको दिवपाक आमी सदैव हांगासरल्या स्थानीक लोकां बरोबर आसतले। विचार कितें आसा पळय एंटरटेनमेंट आमकां गरज ना, आमकां आसा तशेंच आसूं न्ही। कित्याक हांकां आतां मोपा एअरपोर्ट दिला हांकां आमकां जावं म्हणून पेडण्यान कांय नासलें म्हणून आमी मोपा एअरपोर्टाक डिमांड केल्लो, मोपा एअरपोर्ट घेतलो। पूण मोपा एअरपोर्टाचेर जे लोकांची अशी परिस्थिती जाल्या न्हू त्या हिसपान आमकां हांगर एंटरटेनमेंट नाका मांद्र्यान। आनी मांद्र्यान येयत आमी ओपोज आसतलो अख्ख्या लोकांचो। पेडण्यान जे कितें प्रोजेक्ट मोठो व्हडलो प्रोजेक्ट येयत जाल्यार आमचो ओपोज आसतलो। कित्याक लागून पळय आतां आमची सेफ्टी ना। CMान तेच स्टेटमेंट दिलो पयर ताका लागून ते कोण बाबडे ते रेप जाले ते धाकट्या भुरग्यांचे ताका लागून तेंका आवय बापाय रिस्पॉन्सिबल। आनी फाल्यां सकाळीं हे एंटरटेनमेंट केलें फूल केलें जाल्यार हांगासले लोक लोकल येतले तेंचे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? ताका लागून आमकां हे नाकात। हांव गोंयच्या लोकांक सगळें सांगता ह्यान फुडें आनीक जर तुमकां सेफ्टी जायी, आमची बायलां आमची भुरगीं आमची भयणी सेफ्टी जायी जाल्यार ह्यान फुडें सगळे अख्ख्या गोंयच्या लोकांक उलो करून मारता। हांव सांगता कितें BJP एक कॅन्डिडेट पासून हाडूं नाका। आनी आमी मेन टॅक्सीकार अख्ख्या गोंयांत सगळे भोंवतले टॅक्सीकार, मायनिंगकार, नुस्तेकार, फिशरमॅन सगळे आनी लोकल हे काम आहा ते लोकल आनी कोण कितें आहा ते सगळे आहा ते तांकां घेवन आमी सगळे प्रचारक भोंवतले। कित्याक BJP हटाव सगळे घरांनी भोंवतले। कित्याक आमकां BJPन सगळ्यांक रस्त्यार हाडल्या भुरग्यांक सगळ्यांक